सुमार 25 वर्सां गांवकारांक त्रास दिवपी मालकर्णींच्या सुकतलो मॉल हांगा बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले विजेची समस्या निमाण्या ग्रामपंचायत वांगडी फ्लेजर दाकोस्ता हांच्या हस्तक्षेपा उपरांत सुटावो जालो। विजेच्या खांब्या मदीं सुमार 70 मीटर अंतर आशिल्ल्याची कागाळ रहिवाशांनी केली। योग्य स्पॅन आदार नासतना ग्रामस्थांनी सांगले की तांणी पंचायत आनी वीज खात्यांक जायती निवेदनां दिल्यात, पूण कितलीशींच वर्सां हो प्रश्न सुटोवंक ना। पंच वांगडी फ्लेजर दाकोस्ता हांणी परत फाटपुरवण केल्ल्या उपरांत वीज खात्यान कारवाय करून हो प्रश्न सोडयले। थळाव्या रहिवाशांनी दाकोस्ता हांणी केल्ल्या प्रयत्ना खातीर उपकार मानले, जाल्यार वीज खात्यान दिल्ल्या सहकार्या खातीर तांणी उपकार मानले। तर बाब तुमच्या गांवांत एक प्रॉब्लेम आसला खंय तरी लायटीचो, आनी ते सुटावो अजून जालो नाशिल्लो, पूण तुमी खंय तरी इनिशिएट घेवन तो सुटावो केल्लो आसा। कितें जालें एक्झॅक्ट? सुकट्टे म्हणून म्हणटा एरिया भितर, आनी तुमी फाटल्यान समजूंक शकता आमचे लायनमॅन जे आहा ते आतां काम करता। आतां इशू कितें जालो, हो इशू आतां 25 इयर्स सुमारे तो पयलीं इशूचो। थिंगा सुकट्टे मळ आहा पळय न्हू, ती आख्खी आतां पळय ती लायन आहा, ती आख्खी लायन सुमारे एक 70 मिटर पयस आसली आख्खी लांब। तेका हें स्पॅन ना, तेका स्पॅन एक्चुअली तुका 35 या 40 मिटराचेर तुका एक स्पॅन तुका आसपाक जाय, आनी स्पॅन नासल्या कारणान तेका समतो लांब जालो स्पॅन, समतो सुमारे 70 मिटर सुमार। आनी कितें जातालें, ती सदां लायट थिंगा फ्लॅक्च्युएट जाताली, लायट वयताली, शॉर्ट जाताली, आनी हिंगाचे सुकट्टे मळ आमच्या लोकांक ते प्रॉब्लेम जाताले। आनी जेन्ना हांव निवडून येयलो सो लोकांनी म्हाका एक मागणी केली, हें बाबा मातशें करून दी म्हण। तर आनी म्हज्या मनांत तें आहलें कितें हें म्हण ताबडतोब हें म्हणल्यार करून दिवपाचें, पण तेका तें फॉलोअप आसता, मागीर मदें मागीर कोड लागता, मागीर आनी कितें विशय आसता। सो तशें लागून मातशें तें लांबेर गेलें, पूण हें मुगेल्या जो काळ जो आहा म्हणजे टर्मा भितर तें हांवें करून दिल्लें आहा, सो म्हाका खोशी भोगता। डिपार्टमेंटाचो जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसा, कसो सपोर्ट आसला तुका? हय आमचे आहा पळय न्हू, आमचे लायनमॅन आहा, आमचो जावं जे जावं ए जावं, आनी जे म्हणटा बरो यंग आनी कितें काम करपी बरो आहा हें तुका म्हणल्यार जी धागे तरी तो काम करता। आनी म्हाजी ती जायती रेजोल्युशन आहा ती रोखडी फटाफट हें करून ताबडतोब करून तेणें तो एस्टिमेट बीन काडटा, मागीर फॉलोअप करपाचें म्हाजें। तो आमी तें फॉलोअप करून जायतीशीं कामां ती आनी जाल्ली आहा, आनी बाकीची लायनी जी कामां जी आहा ती पायपलायनी आहाय, सो आमचे हामी बीन ओडपाचें आहा, न्यू हूंय थंय स्ट्रीट लायट ना, सो थिंगा आतां थोडे कडेन थिंगा आमचे येवपाचें आहा, कितें पोल येवपाचें आहा, सो जायतीशीं कामां जाल्लीं आहाय। खंय तरी लोकां कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटा, आनी अशें दिसून येता की तुमी कामां बीन बरीं करता म्हणून। आनी कितें अशीं कामां तुमची पेंडींग बीन उरलीं आसा आतां? हय, आनी सदां आतां एक पंचायतीचो आमच्या टेंडर येवचो आहा, थिंगा मेन रोडार आमचे हिंगा ड्रेनेज ना, आनी सगळें उदक तें व्हांवन आहा पळय न्हू, सगळें मेन रोडार जाता। सो तो एक आमचो जो एक आहा आमचें काम जें आहा तें आतां टेंडराक पडलेलें आहा, सो तें रोखडें जातलें। आनी तेच्या उपरांत आमची एक मेजर लायन म्हणटा ती आमची मोळेक आहा, ती ऑलरेडी आमी घातलेली आहा, कित्याक म्हाका पावसा मातशें थिंगा झाडां बीड आहा, तर हांवें परतून परमिशनाक मागलो आहा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, म्हाका परमिशन मेळ म्हणून, आनी थोडीशीं झाडां आहा ती कट करतलो। आनी तो मेजर म्हळ्यार तो म्हजो ड्रीम प्रोजेक्ट, तेजेर हांव आतां लायट सोडोवपाचो आहा, आनी एक मोस्टली नेक्स्ट मंथ बीन तें काम जातलें रोखडें। सो तें आहा, आनी बाकीची आमचे आनी रिटेनिंग वॉल येवपाची आहा हिंगा सुमार 35 लॅक्सांची, सो तें सद्या पर्वरी पावलेलें आहा, सो तें फॉलोअप करून तें म्हाका दिसता आनी 1-2 म्हयन्या भितर तेंय जातलें रेडी। आनी बाकीची आमची मागीर GIA बीन आहा फंड, सो तितूंतल्यान आनी बाकीची कामां कोणाले रस्ते आहा, मागीर आनी कितें ड्रेनेज बांदपाची, या आनी कितें रिटेनिंग वॉल आहा, आनी लायटीची कामां, सो ही ती करपाची आहा। आनी मेन म्हणटा आनी एक विशय कितें आसलो, हिंगा आमी सुकट्टे मळ हिंगा सगळी मातशें हिली एरिया, हिंगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो। जे उदकाचो प्रॉब्लेम आतां हिंगा ना, कितले वर्सां लोकांनी हिंगा त्रास काडले, एप्रील मे ह्या म्हयन्याक हिंगा उदकूच चड नासलें, सो तें आतां उदकाचो हिंगा प्रॉब्लेम ना। म्हज्या वाड्यार आतां फक्त उरलें म्हणजे थोडीशीं आतां लायटीची काम उरलें, ती रोखडी एक 4-5 म्हयन्या भितर ती सगळी कंप्लीट जातली। आनी आमी तेच परी आमच्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडलो, आनी म्हाका एक वील पॉवर आहली, एक जीद आहली, आनी कितें तर काम करपाची एनर्जी आहली, सो ते आतां हांव ते म्हजो वील पॉवर वापरता, एनर्जी वापरता, आनी ही सगळीं कामां ती जाताय। सो तेका लागून लोकांनी निवडून हाडलो म्हण तांकां लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी तेजो परिणाम आनी तेंच्या विस्वासाचेर हांव उबो रावन हें काम जाताय पूण म्हाका बरें दिसता। आनी तेच परी आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, सो तांकां हांव म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा, त्या खंयची कामां जी आहाय म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या 7 वॉर्डा भितर मेजॉरिटी जी काम ती जाल्ली आहाय ही मुगेल्या वॉर्डाक जाल्ली आहाय। आनी
सो तेंचें कॉपरेशन बरें आहा. सो डिपार्टमेंटाक आनी जे एक तांकां गरज आसा ते म्हणटा थँक्यू. आनी आमचे जे लायनमॅन आहा जे फाटल्यान काम करताय सो ते बरे आमचे कॉपरेटीव करताय. सो तांकां थँक्यू म्हणटा. तुमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातालो हांगा कितें जातालें एग्जॅक्ट? आमगे न्हू हे वायर पळय आहा तो मदल्यान उरलो पळय ना आनी चड झाडां बीन आहाय ते झाडां आनी पडप नाजाल्यार माकडान उडी मारप आनी हे भाशेन ते वायर बी तुटताले आनी आमकां सदी लायट आसनासली जावं गिमान जावं पावसांक जावं अशें लायट ना. आमी कितले फावटी पंचायतीन दिले बरोवन दिले सगल्यांगे सायन घेतली आमगे सुमार 20-25 घरां आहाय. तेंक हें तर हें जालें जाल्यार सगल्यांकूय लायट आसनासली सगळ्यांक इफेक्ट जाता. आतां मागीर आमी डिपार्टमेंटाकूय दिले डिपार्टमेंटानूय कांय खबर केल्ली ना. सुमार कितलीं वर्सां जालीं हो प्रॉब्लेम तुमी फेस करतालीं? सुमार 25 वर्स मायसू जालीं हें चलता म्हणून आमी बरोवन घालता. कितले फावटी पंचायत ग्रामसभा बी सांगले पूण कोणूय आयकना. पूण आतां आमगे हो पंच फ्रेजर बाब तेणे इनिशिएटीव घेवन आतां ते प्रॉब्लेम आमगे सॉल्व केलो. आनी आतां खंय तरी लायट तुमकां प्रॉपर अशी मेळटा अशी एक आशा आसा? होय मेळटो एक म्हूण आशा आहा. फ्रेजर बाबानू हांव काडजंतावन देव बरो कर म्हणटा कित्याक जायते प्रॉब्लेम आमगे तेणें सॉल्व केले. तो पंच आसतसून जायते आमकां बरेंपण मेळ्ळां आमगे गांवांत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.